काणकोणचे दुकानदारांक सरकारान व्यापार परवानो दिवचो अशी मागणी काणकोणचे दुकानदार करतात। याविषयी मुख्याधिकाऱ्याक निवेदन भेटयला असे दुकानदार सांगतात। फाटले 4 वर्सां सावन हे दुकानदार आपली मागणी मांडतात, मात नगरपालिका परवाने दिवपाक तयार ना असे दुकानदार सांगतात। एरियस दियात उपरांत वेपार परवाने जारी करता असे नगरपालिका सांगता असे या दुकानदारांनी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगला। आमची दुकानदारांचो प्रॉब्लेम असो आसा की गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा ती सगळी म्हणटात तुमी पळय कितें आमचे कडेन करस्पॉन्डन केला तें सगळें बरोबर आसा आनी त्या प्रमाणे तुमगेलें तें जावूं जाय अशें गव्हर्मेंट यंत्रणा म्हणटा। पूण म्युनिसिपालिटी पळय आसा काणकोण म्युनिसिपालिटी, ही म्युनिसिपालिटी तें इम्प्लिमेंट करपाक तयार ना। DMA म्हणटा की तुमगेर म्हणणें आहा तें बरोबर आसा, त्या म्हणण्या प्रमाणे तुमी तेमची लायसन ट्रेड लायसन इश्यू करात आनी तेमचे पयशे घेयात, पूण म्युनिसिपालिटी तें करपाक तयार ना। आमी आज 4 वर्सां जाले वेपारी संघटना झगडटा म्युनिसिपालिटीन। आमी डेप्युटी चीफ हाडलो हिंगा, डेप्युटी चिफान सांगलें की ते जे पळय म्हणटात त्या प्रमाणे तुमी तें हें करूंक जाय, पूण हे एकूच सांगतात हेंची जी चूक आसा ही चूक ते आमची माथ्यार थोपटतात व्यापाऱ्यांच्या। कितले वर्ष जाले आज जवळ 4 वर्सां जालीं आमची ट्रेड लायसन ते इश्यू करनात ना। भरपा गेला कितें भरपा गेले जाल्यार ते म्हणटात 1989 सावन तुमचेर एरियस आसा, 89 सावन तुमी ते एरियस भरूंक जाय। आमी तांकां म्हणटात 89 पासून एरियस आसले, तुमी 89 ते 2004 पर्यंत न्हिदले, आमी रेगुलर लायसन भरीत येयलात, त्या वेळाचेर तुमी ते लायसन आमचे वाडले पयशे तुमी तेणी घेवपा न्हू। 89 सावन 2004 तुमी म्हणटात की ऑडिटरान अशें इन्क्वायरी काडली आसा। ऑडिटर इन्क्वायरी काडटलो, तुमी इम्प्लिमेंट केला म्हणटकच ते इम्प्लिमेंट तुमी करपा जाय आसलें। दुकानदार म्हणटा परवाने दियात आणि पैसे घेयात, मात नगरपालिका परवाने दिवपाक तयार ना। याविषयी उपमुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केली आणि तांणी मुख्याधिकाऱ्याक परवाने दिवपाचे बरोवनय दिल्ले, मात अजून मेरेन तांकां परवाने मेळना अशी कागाळ हे दुकानदार करतात। फुडल्या 10 दिसां भितर निर्णय घेवंक ना जाल्यार धरणे धरपाची शिटकावणी दुकानदारांनी मुखार दिल्या। कितलीशी रेजोल्यूशन घेतली, कितलीशी मिटींग घेतली, अजून कांय जायना। फायनली कितें करपाचें जाल्यार आमी आतां डिसायड केल्लें आसा की आमी धरना बसतले। आमी लेटर ऑलरेडी टू द चीफ ऑफिसराक केल्लें आसा आनी तें आमी दितले आयज। आनीक तेजे उपरांत आमी एक टायम दिल्लो आसा, एक 1 वीक, एक 10 डेज अशें दिल्ले आसा आनी जर हांव 10 डेजां भितर रिप्लाय ना आमी धरना घेवन बसतले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।